Louis Fernandez. Louis, say hi. Hi guys. On स्वप्नेता हांव स्वप्नेता वय हांव स्वप्नेता म्हजें सपन पुरें जातलें म्हणून हांव पातयेता दिसाचो मनान चिंता पळयता आनी रातचो सपनांत पळयता म्हजें सपन हांव तुमकां कळयता वय हांव स्वप्नेता हांव स्वप्नेता वय हांव स्वप्नेता स्वप्नांत चलता चलता पावता एका जार्दिनांत तुंय आसोन उडोन खेळटात भुरगीं ल्हान राग मुटलोलो ना ताच्या काळजान हांवें खेळोंक सोदता जावन ल्हान पूण फटोवता जागो जावन What's been your experience during this lockdown period? Experience has been good. It's been kind of a relaxing experience, and also the income is relaxed. पहिले बरें दिसलें कित्याक शोज मातशे म्हणजे ऑल ऑफ अ सडन बंद जाले आनी म्हाका दिसलें एका 2 म्हयन्यांनी जातलें स्टार्ट परतून पूण हें आतां वाडत वयता लॉकडावन चवथो लॉकडावन चालू आहा गोंयांत स्पेशली आनी संवसारभर लोक सारको पॅरलायज जाला सगळे बिझनस आनी आमच्या गोंयांत वी आर सफरींग एज फार एज म्युजिशियन ब्रदर्स आर कन्सर्न एज अ वन मॅन बँड आय सफर्ड अ लॉट बिकॉज आय डू ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड प्रायवेट पार्टीज दोज गॉट कॅन्सल्ड इन एप्रिल मे आय डोंट नो हाव वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन द लॉंग रन नाव आय थिंक दिस इज जस्ट अ बिगिनींग आमी देवा लागीं मागूंक जाय आनी आमचो भावट गोड दवरूंक जाय आमी तेन्नाच कितें जावंक शकता आय एम डुईंग रेग्युलर लायव्ह शोज ऑन फेसबूक एंड आय ऑलवेज टेल ऑल माय व्ह्युअर्स नॉट टू पॅनीक अबाउट एनीथींग एंड जस्ट टू टेक करेज एंड बी स्ट्रॉंग तुजो एडवायस आमच्या म्युजिशियना बाबतींत कितें आसा? थोडे जाण म्युजिशियन आमचे जे आसले ते फकत म्युजिकाचेरूच डिपेंड आसले चडसो एक तोहलो मनीस म्युजिशियन म्हणटा तो हांव आनी म्हाका दुसरो आनीक सोर्स नासलो इनकम म्हज्या हिसपान म्हाज्या वयले म्युजिशियन कोण म्युजिकाचेर टोटली डिपेंडंट आहा तेंच्यांनी एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स पोवचो पडटलो तांकां एन ऑनेस्ट इनकम सोर्स वीच वील प्रोवायड फॉर द फॅमिली lot of fellow musicians have already started an alternate business to support their families, and I think most of us should do the same and follow the footsteps of the other musicians who have already actually started doing something else besides music so that they can keep their family going. So that's my advice for our fellow musicians. Don't panic, just pray to God, just have faith in God. And there's a nice line by Mark Knopfler in one of his songs saying that there is going to be sunshine after rain. So just keep that in mind and let's hope for the best. We cannot predict anything at the moment, but only faith can move mountains. And let's stay in faith and everything is going to be all right. Don't worry about a thing because every little thing is gonna be all right. Thank you, Louis. Thank you so much. Say bye-bye to the people. Bye. Yeah, thank you so much. God bless you guys. Thank you.